आमच्या सगळ्या आरडीएक्स गोवाच्या राजमाची ह्या सदराच्या पळोवप्यांक हांव सगळ्यांक तुमकां येवकार दिता. आज हांव आसा गोंय राज्याचे सार्वजनीक बांदकाम खात्याचे मंत्री बाब दीपक पावसकर हांच्या बरोबर. आनी जाता कितें की दीपक पावसकर जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना आजकाल एक समीकरणशें जालां, डीपी इज इक्वल टू पीपी इज इक्वल टू पीपी. आता डीपी इज इक्वल टू पीपी इज इक्वल टू पीपी हें कितें हें हांव तुमकां मागीर सांगतलो, पण ताच्या पयलीं एक समीकरण सांगता. निसर्गान कितें आसा, निसर्गान आमच्या सैमान सगळीं झाडां आसा 5 विचार, आनी सूर्यप्रकाश त्या झाडाच्या पानांत जें क्लोरोफिल आसा ताचें विश्लेशण करता आनी ताचें एक समीकरण जाता तयार. तें समीकरण म्हणल्यार विश्लेशण केल्या उपरांत लोकांक ऑक्सिजन मेळटा. प्राणवायू जो जाय पळय तो एकदम गरजेचो असो. तशेंच जेन्ना आमकां प्राणवायूची गरज पडटा तेन्ना आमी प्राणवायू लॅबोरेटरींनी तयार करता तेन्ना एक इक्वेशन तयार जाता. तें इक्वेशन म्हणल्यार KClO3 प्लस MnO2 इज इक्वल टू KCl प्लस MnO2 प्लस O2 म्हणल्यार पोटॅशियम क्लोरायड प्लस मँगनीज डायऑक्सायड प्लस ताचे जेन्ना रिएक्शन जाता तातूंतल्यान पोटॅशियम क्लोरायड प्लस मँगनीज डायऑक्सायड आनी ऑक्सिजन तयार जाता. हें एक समीकरण. आतां हांवें एक समीकरण तुमकां सांगलें जें डीपी इज इक्वल टू पीपी इज इक्वल टू पीपी म्हळ्यार कितें हाचे कडेन आमी वया आतां. डीपी इज म्हळ्यार दीपक पावसकर इज इक्वल टू पॉवरफुल पावस इज इक्वल टू पीपी म्हणल्यार प्लेंटी ऑफ पॉटहोल्स. सध्या गोंयांत एकूच इश्यू गाजता, दीपक पावसकर एसेंब्लीन सुद्दां गाजला, आनी पॉटहोल्स. आतां जे पॉटहोल्स तयार जाल्या पावसान सगळ्या रस्त्याचेर गोंयांत, पुराय भारतभर जाल्यात, पण गोंयांत सुद्दां कांय आमी ताका अपवाद ना. गोंयानूय भयंकर. दीपक बाब एक सांगात म्हाका, हे पॉटहोल्स जावपाचें कारण कितें आनी हे जे पॉटहोल्स रस्त्याचेर पुराय गोंयांत जाल्या ती जापसालदारकी तुमी घेता? पॉटहोलाचें कारण एक नॅशनल हायवेचें काम चालू आसा गोंयभर. दुसरें सिवरेजीचें काम चालू आसा, अंडरग्राउंड पायपलायन, घरांक प्रत्येक घराक कनेक्शन मेळपाक जाय अशें सरकाराचे विचार आसा. गॅस पायपलायनाचें प्रत्येक घराक गॅस पायपलायन जोडपाचें काम चालू आसा. अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटीचें केबलाचें काम चालू आसा. अशें विविध केबल काम चालू आसा अंडरग्राउंड. हेजे खातीर हे रस्ते फाटल्या दिसांनी खणले. परतून थंय रिफिलिंग केलें आनी ते फाटल्या दिसांनी ऑटोमिक्स घालपाचे उरलेले थोडे. फाटल्या वर्साक आमकां दामोर शॉर्ट पडले कारणान 35% ऑटोमिक्स कार्पेट घालपाचें काम उरलें. मे म्हयन्याकच आमकां मेसेज आयली PWD जे मंगळूरच्यान आनी मुंबय साकून ज्यो एजन्सी, ज्यो पेट्रोलियम एजन्सी आसा त्यांनी आपल्या कडेन डामोर ह्या वर्साक ना, शॉर्ट जालो म्हणून हे कॉन्ट्रॅक्टरान मेसेज दिली. आतां हे कॉन्ट्रॅक्टरान एखादी हेंका कॉन्ट्रॅक्टराक काम करपा ना म्हणून हेंच्यांनी मेसेज, ते म्हणटा की आमचे कडेन डामोर आसून आतां म्हणटा ते टायमार आमी सुद्दां कॉन्टॅक्ट केल्ले. ते ज्यो रिफायनी ज्यो आसा तेंचे कडेन आमी सुद्दां कॉन्टॅक्ट केले. जे एजन्सी आसा तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट केले. जे टँकरवाले हांगा डामोर हाडून दिताले तेंचे कडेन कॉन्टॅक्ट केले. ते सुद्दां म्हणले डामोर ना, सध्या तरी ओनू इम्पोर्ट जाल्लो तो सगळ्या भारतभर रस्त्याचें काम जोरान चालू आसा. ते प्रमाणे डामोर हो जालो मुद्दो तुमचो कितें की पॉटहोल्स आमी भरून काडूंक ना कित्याक डामर ना म्हणून ना. ते टायमार जे काम पेंडींग उरली त्या खातीर आतां हे पॉटहोल वाडले. पॉटहोल वाडले पण पावसूय चड पडलो. हय, मान्य करता. आनी फाटली क्वॉलिटी बरोबर नासली. पण पॉटहोल तयार कित्याक जाता? जर रस्त्याचें बांदकाम कमकुवत क्वॉलिटीचें जालें. सारकें एक्झॅक्टली. बांदकाम बऱ्या क्वॉलिटीचें जालें ना. बांदकाम बरे क्वॉलिटीचें जातलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक मटेरियल बरे क्वॉलिटीचें मेळपाक जाय. वापरूंक जाय. आमकां आयज पळय, आयज खडी, आयज जो डामराक जो मिक्स करता ती खडी, ती सुद्दां एक्सिबिशन काडटलो जाल्यार सुद्दां खूब कडेन बंदी आसा. वायल्ड लायफ सेंच्युरी, बफर झोन, मागीर इको सेन्सिटिव्ह झोन, मागीर रिझर्व फॉरेस्ट, प्रायव्हेट फॉरेस्ट, खूब तरी रिस्ट्रिक्शन आसात एनवायरमेंटा खाली. पूण आतां ती खडी सुद्दां आमच्या कर्नाटकांतल्यान, महाराष्ट्रांतल्यान जो लायम स्टोन आसा जी खडी ऑटमिक्साक मिक्स करता ती सुद्दां क्वॉलिटीची मेळना. म्हणजे हेजेर आमी आतां प्रॅक्टिकली हेजेर विचार केल्लो आसा. आमी प्रॅक्टिकली विचार केला म्हणजे क्वॉलिटीचें काम जातलें जाल्यार कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन
बरे क्वालिटी बरे material पावूंक जाय. मटेरियल त्यांच्याकडे जाय कॉन्ट्रॅक्टर. पण आता एक आमकां आनी एक वेगळी स्टोरी आयकूंक मेळटा अशी मध्यंतरी. समजा कॉन्ट्रॅक्टर कितलोय बरो आसलो आनी कॉन्ट्रॅक्टरान ते टेंडर व्हेल्या उपरांत तो आपलें काम सुरू करता. थंय कोण तरी मदींच एक ऑफिसर येता फक्त आनी तो सांगता कॉन्ट्रॅक्टर बाबा रे तुवें कितें तरी समजूचें पडटलें त्या शिवाय जावचें न्हय हें काम फुडें म्हणून. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा ताका समजयता. मागीर कोण तरी त्या वाठारांतलो सरपंच येता आनी तो म्हणटा की बाबा तुवें आमचें हें काम करचें पडटलें, तुवें आमकां कितें तरी समजचें पडटलें, आमचें हो प्रोजेक्ट आसा आमचें तें आसा तुवें कितें तरी दिवचें पडटलें. आनी अशें दिवन दिवन तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा कितें आपल्या कडल्यान जे पयशे चल्ले पळय तातूंतल्यान आपल्याक निकृश्ट दर्जाचें काम करचें पडटा म्हणून काम अशें वायट जाता. अशी स्टोरी आयकूं येता. हातूंत कितें तथ्य आसा? ना हेतूर म्हाका तरी दिसना. आता म्हाका 4 ते 5 म्हयनेच जाले कामाक, पूण हांव सगळ्या जी आमची वर्क डिव्हिजन आसा, जे आमचे इंजिनियर आसा, जो आमचो पीडब्ल्यूचो स्टाफ आसा, जे आमचे सुपरवायझर आसा, तेणी सगळ्या कडेन म्हाजे आता सामकी म्हणजे लागींचे कॉन्टॅक्ट आसा आनी वळख जाल्ली आसा. हांव तशें पळयत जाल्यार असो विशय ना हो. कॉन्ट्रॅक्टराक खंयच्या सरपंचाक, आमच्या ऑफिसराक जावं मिनिस्टराच्या स्टाफाक कोणाकच पयशे दिवपाची गरज ना आनी कोणी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पयशे मागना. आता कॉन्ट्रॅक्टरान क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी जो इस्टिमेट थारता, जंय आमचे इंजिनियर्स जो इस्टिमेट ठरयता, जो GSR जो आसा गोवा शेड्यूल रेट हेजे प्रमाणे ठरता इस्टिमेट. आनी तेजेर क्वॉलिटी जी आसा ती तेणी अप टू डेट तेंचे एग्रीमेंट आसा 3 वर्सांचो. पण 8 वर्सां म्हटल्यार रस्त्याक काय जावपाक जाय. जे पयशे आमी खर्च करता ते 8 ते 10 वर्सां म्हळ्यार रस्त्याक काय जावपाक ना. आमी हे फुडें करून घेतले. बरें, आतां आमी दुसऱ्या फाटली इतली फावट केले ना म्हणून आज घडले न्ही. ओके, आतां आयज 155 इंच पावस पडलो आनी रस्त्याक पॉटहोल जाले, रस्तो सगळो खराब जालो, लोकांक त्रास जाले. आमी पळयता लोक सफर मध्यंतरी जाता, लोक assembly- सफर जाता. आमी हांगसर डिस्कस करता पूण लोक सफर जाता. पूण हांवें जेन्ना मिनिस्ट्री घेतली ह्या रेनी सिजनाक ऑफ सिजन आशिल्लो आनी पीडब्ल्यूचे खंयचेंय काम फुडें वचना आशिल्लें ऑफ सिजनाक, आनी पावसाक खंयचेंय काम स्ट्रक्चराचें करूंक मेळना. आतां आमचो पावस मे बी दसऱ्याक थांबतालो. सोंपतलो, थांबूंक जाय. 100%. आनी आमी दसरो जावन काम आमचें जें आसा स्ट्रक्चराचें, रस्त्याचें, जावं जी पीडब्ल्यूडीची जी गोंयांत काम जाता ती आमी चालू करतले. चालू करता आसतना क्वॉलिटी आनी क्वॉन्टिटी हेजो आमी स्ट्रिक्टली आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा आमच्या ऑफिसराक. हाचेर तुमचें लक्ष आसतलें. लक्ष क्वॉलिटीचेर. सामकें. हितूर काय आमी पयलींच सांगलां 18-19 जे कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या ते आयज जे खराब जाले हे पावसाक ते परतोन त्यांनी आमकां मे बी नोव्हेंबर 30 तारीख म्हळ्यार करून दिवचे पडटले. चडांत चड डिसेंबर 15 तारीख ना वॉटर मिक्स प्लांटाक लेट जालो, मटेरियल जाय पडटा, कित्याक म्हणजे काही गोष्टी आसता त्यो सगळ्यो आमी लक्षांत दवरून एक तांकां आमी डेडलायन दितले आनी परतोन तांकां फुडलें काम जाय जाल्यार ही काम करची पडटली. तेच कॉन्ट्रॅक्टर, आमचे कडेन भायले कॉन्ट्रॅक्टर ना, आमचे कडेन गोंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा. आतां दुसऱ्या मुद्द्याकडे जाल्यार फाटीं असेंब्लीन एक विनोद जालो. चर्चिल आलेमान खंय असेंब्लीन पद म्हटलें योरी योरी पावसा आनी पाऊस आला मोठा आनी खूब पावस पडलो आनी फाटल्या पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान सुद्दां पद म्हटलें योरी योरी पावसा असेंब्लीन म्हणून दाखयलें. आनी तुमचें आडनांव दीपक पाऊसकर म्हणून पावस थंय खूब पडलो ही फावट. 160 जाला 160 अशें लोकांनी सांगलें की दीपक पाऊसकर हें नांव असल्या कारणान आनी तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर असल्या कारणान पावस खूब पडलो. ना ते एक पावस हो जायच गोंयांत पण हे फावट आनी पावस खूब पडला. दिसता एनवायरमेंट बरें उरले कारणान पावस चड पडला. आमी म्हणटात पयलींच्या झाडां चड जंय आसता थंय पावस सदांच चड पडटा. आतां मुद्दो दुसरो घेवया आमी. तुमी मगो पक्षाचे कार्यकर्ते खंदे सारके. तुमी आनी मनोहर आजगांवकारान दोगांनी पक्ष सोडलो आनी बीजेपीन गेले. तुमी मगो पक्षा कडेन प्रतारणा केली अशें तुमकां दिसना? ना, आमी जो मगो पक्षाचो अध्यक्ष, मगो पक्षाची सेंटर कमिटी, मगो पक्षाचो तेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो, हे सगळे आनी आमी जेन्ना आमदार आशिल्ले मगो पक्षाचे, आमचे डेप्युटी CM बाबू आजगांवकर मंत्री आशिल्ले. पूण आमी जेन्ना इलेक्शनाक लोकां फुड्यान येता तेन्ना खुबशें कितें आमी लोकांक सांगून मतां घेता. लोक बेश्टी मतां दिना. पूण ही जी आमी लोकांक कितें सांगिल्लें ते लोकांक फुलफील आमी काम करूंक पावले ना. म्हणून आमी निर्णय घेतलो बाबू आजगांवकरान, डेप्युटी CM आनी हांवें आमी
हो पक्ष सोडून भारतीय जनता पार्टी फुडें आया. कित्याक भारतीय जनता पार्टीचें धोरण वेगळें आसा. प्रत्येक फावटी लोकांकडे पावपाचो धोरण आसा. आतांच पळया आमी ह्याच आमी प्रेरणा भितर आमी जेन्ना भारतीय जनता पार्टीत प्रवेश केलो आनी मंत्री जाले पूण तेजे भितर आमी लोकांकडे पावत उरले. आतां गांधी संकल्प पदयात्रा लोकांकडे पावता आनी आमचो आतां तेंचे 31 जानेवारी म्हटल्यार तेंची आतां पुण्यतिथी आसा. तोपर्यंत आमची हे लोकांकडे पावपाचो आमकां संदेश आयला. आमचे नॅशनल आमचे केंद्रीय आमचे नॅशनल अध्यक्ष JP नड्डाजी आमकां एक संदेश दिला लोकांकडे पावपाक जाय. फाटले फावटी आमी जी सदस्य नोंदणी आसा जे आमकां 4 लाख गोंयाक सदस्य जाय ते करपा खातीर आमी लोकांकडे पावता. म्हणजे अशें लोकांकडे पावपाक जाय. एका म्हणटा पार्टी जाल्यार इलेक्शन पुरती पावले आनी इलेक्शन जातकीर लोकांचो संपर्क तुटलो, लोकांची कामां जाली ना आनी आमकां भारतीय जनता पार्टीन सामकें फ्रीली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी काम करपाक सोडल्या. कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमी कसलोय निर्णय घेवं शकता डेव्हलपमेंटाचो. म्हणजे आमकां हे करना. म्हणजे तुमच्या मतदारसंघाची उदरगत जावची म्हणून तुम्ही मतदारसंघांची जावची आणि आमची 40 लोकांची गोंयकार जावची. आमची जी मिनिस्ट्री मेळ्ळी ती आमी 40 मतदारसंघात काम करपाक आनी आमचे जे 27 भारतीय जनता पार्टीचे MLA आसा तेंची 27 MLAची काम करपाक आनी आमचे अलायन्स एक पार्टनर आसा म्हणजे आमी 28 आनी आमकां दोग जाण म्हणजे आमचे चर्चिल बाब आमचे प्रसाद गांवकर यांनी आमकां सपोर्ट केला भारतीय जनता पार्टी. सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाक. तुमच्या मतदारांचें उतर घेवन तुमी वेंचणुकेत देवले उबे रावले, वेंचणूक लढयली आनी तुमी जिखलेय बी. पण जेन्ना वेंचणूक लढयता तुमी तेन्ना तुमकां दिसलें की मंत्री जावचो, आपण मंत्री जातलो अशें? डेफिनेटली मंत्री जावचे ह्या एका इराद्यानूच. हय म्हाकाच न्ही प्रत्येक आमदाराक दिसता आपूण जेन्ना इलेक्शन लढयता आपूण इलेक्शनाक जिखलो जाल्यार आपूण मंत्र्याक दावयता. कांय हे ना. पूण तितलेच मंत्री आसतले मंत्री मंडळा तितलेच मंत्री आसतले. मागीर जे कोण सॅक्रिफायस करतात ते मोठे जे आमदार सॅक्रिफायस करतात. शपथ घेताना मंत्रीपदाची कशें फिलिंग दिसलें? हा शपथ घेता आसतना मंत्रीपदाची फिलिंग म्हणल्यार आमी जी शपथ घेतल्या त्या प्रमाणे हांव जाल्यार जी शपथ घेतल्या त्या प्रमाणे काम करतो. फिलिंग म्हणल्यार बरें दिसतात न्ही. आता आनी एक प्रश्न आसा. गोंयान PWD म्हटलें म्हणटकीच तुमचो संबंद येता कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन. ते कंत्राटदार जे आसता ते बिल्डिंगो बांदतात आणि कांय जाग्याचेर अशें आसता की पोन्नी बिल्डींग आसता ती बिल्डींग मोडून थंय नवी बिल्डींग बांदपाचें कंत्राट तांकां मेळटा. आनी जेन्ना हे पळय ही पोन्न्यो बिल्डिंगो मोडल्या उपरांत जे डेब्री उरता तेचो डिस्पोजल कशें जाता की सगळे कॉन्ट्रॅक्टर्स व्हरता आनी ते हायवेच्या सायडीक सगळे पातळयता. हे PWDच तुमी कॉन्ट्रॅक्टरांक सांगलां काय कॉन्ट्रॅक्टर आपल्या परीन करतात? ना हे आतां गव्हर्मेंटाचेच काम डेमोलेशन जाल्ले बिल्डिंगेचे उडयना. बाकीचे प्रायव्हेट सुद्धा हाडून रोड सायडी उडयता. आतां खंय तरी तेंचेर बॅन आसा. आतां तेंचेर त्या पंचायतीचो त्या म्युनिसिपालिटीचो वॉच आसा, सरकाराचो वॉच आसा. म्हणजे थंय हे उडोवप ना. पण समजा तांच्यांनी उडयले आता हायवे जंय हायवे रुंदीकरण करता तेन्ना त्या वेळार ते हे जे उडयतात पळय कॉन्क्रीट ते उपयोगात येवंक शकता न्ही? हय तांकां मातशें फिलिंगाक सरकारान जर अशें केलें की हे अशें बांदकाम मोडटा जंय खंयसर रस्त्याचें रुंदीकरण जावपाचें आसा त्या जाग्यार तुम्ही उडया म्हणून सुद्दां तांकां आदेश दिलो जाल्यार ते बरें जावचें. कचरोय उडयता हाडून मागीर तशें उडयन म्हटल्यार ना. तांकां उडय उडल्यार हे बाकीचो खंयचो इंडस्ट्रीचो कचरो हाडून उडयता तेय जाता पळोवपाक येते. थंय मातशें प्लास्टीक हो कचरो वेस्ट कचरो भितर गेलो जाल्यार मागीर ते कन्स्ट्रक्शन जालें म्हणटा मडच जाय न्ही. बरें आतां माती म्हणून फिलिंग करता आसतना आमी तेजी ग्रेड काडटा. ते ग्रेडी प्रमाणे ते माती घेवन ते फिलिंग करता. खूब तरे ग्रेड आसता न्ही मातयेची. आतां तुमी नॉर्था गेल्यार जी मातयेची वेगळी ग्रेड मेळटली. सावथा येत जाल्यार मातयेची वेगळी ग्रेड मेळटली. थोडे माती टम्लर आसा, थोडे मातयेक टम्लर ना, थोडे मातयेक सेड आसा. ते प्रमाणे क्वॉलिटीची माती फिलिंगाक जाय ते प्रमाणे कॉन्ट्रॅक्टर दुसरी माती घेना. पूण हे जे करपाक लागत जाल्यार म्हाका दिसना हे सगळे रावल्या इंडस्ट्रीवाले रावल्या खंय व्हरून दम करूंक. आतां तुमच्या खात्यान एक ऍप तयार केला. आमी ऍपाचो कितें उपयोग जाता? हय व्हॉट्सअप आमी ऍप तयार करपा आसतो. आमी एक ऍप तयार करता आमचो PWDचो म्हणजे वॉटर सप्लाय एक करतले आनी रोड्स आमी एक करतले.
2 आमी तयार करतले ऑल गोंया खातीर. आणि आयज आतां जो हांवें एक व्हॉट्सअप नंबर पब्लीश केला आणि हेजेर आमी जवळ जवळ म्हाका 3000 कंप्लेनी आयल्या. 3000 पोस्ट म्हाका केल्ले आसा व्हॉट्सअपार. आणि आमी जे म्हाका पोस्ट करतात ते आमी आमच्या वर्क डिव्हिजन रोडा आमी फॉरवर्ड करता. आणि फॉरवर्ड करना तेंचेर आमी टीम दवरल्या. म्हाका जी गव्हर्मेंटाचो म्हाका मिनिस्टराचो जो स्टाफ मेळटा, एमएलएचो जो स्टाफ मेळटा, त्या स्टाफाक हांवें म्हाजे ओएसडी, म्हाजे पीएस जे आसा आनी म्हाजे जो स्टाफ मेळ्ळा त्या स्टाफाक हांवें कामां लायला. जी वर्क डिव्हिजना कडेन तुमी तेंचे कडेन विचारपूस करून बेगींतल्या बेगीन हेजो रिजल्ट मेळपाक जाय. ही काम पेंडींग उरपा येना. आनी मेजर सामकेच पॉट होल मॅनेजर्स आसा जाल्यार आमी रोखडेच फिलिंग करता की लोकांक त्रास गाडी पास जावपाक. आता हे पावस कितें जाता, पावस पडटा सगळेच पळयता गोंयकार. कितलें काम केलें 2-3 दिसां परतून ते खड्डे ओपन जाता. ओके, फुडलो प्रश्न विचारच्या पयलीं येवा एक ल्हानसो विसव. ओके. RDX Goa, just a click away. Stay updated. Like us on Facebook at facebook.com/RDXGoa. Follow us on Twitter at twitter.com/RDXGoa. Subscribe to our YouTube channel at youtube.com/RDXGoa. Also, watch us live on RDX Goa app and stay connected to our website www.rdxgoa.com. You can also share your news and happenings on WhatsApp. Our number 860-540-1310. आता विसव उपरांत आमी परत फुडें सुरू करूया की अशें दिसता की खुबशीं कामां पीडब्ल्यूडीची आसा ती सगळी पीडब्ल्यूडीन आपल्यान करच्या परस जर कांय कामां शॉर्टलिस्ट केली, पंचायतीक सांगलें की तुमची जी कामां आसा ती तुमी शॉर्टलिस्ट करा आनी आमकां कळया, तुमीच ती वचून सोदून काडून करच्या परस, जाल्यार कशें जातलें? कित्याक पंचायतीक लोकल सेल्फ गव्हर्मेंट बॉडी असल्या कारणान ते बरें पडचें ना अशें तुमकां दिसना? सध्या प्रोसिजर तसोच आसा. पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवल रेज्युलेशन घेता, ते कन्सर्न एमएलए आसा तेजे कडेन व्हरून दिता. कन्सर्न एमएलए आपली प्रायोरिटी लायता, आमचे कडेन पावयता. आमी आमच्या जे वर्क डिव्हिजन आसा थंय ती प्रायोरिटी पावयता आनी जे काम पयलीं करपाक जाय ते आमी पयलीं करता. सगळे आमी तशें घेता. टोटल 40 अशें भेदभाव ना ह्या कामाक. आता जी बांदकाम जाता, व्हडली बांदकामां जाता, त्यांची क्वॉलिटी कंट्रोल कोण करता? पीडब्ल्यूडी करता? हय, पीडब्ल्यूडी करता. पीडब्ल्यूडी जी कामां आसा तिची क्वॉलिटी कंट्रोल पीडब्ल्यूडी करता. म्हणजे आता कित्याक विचारलो हो प्रश्न आहे की कांय वर्सां फाटीं काणकोणांत एक बरो व्हडलो एक एक्सिडेंट जालो. रुबी रेसिडेन्सीची एक पुराय फुल प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट सामको पानां पडना तुटून झाडाची सुकलेली तसो तो प्रकल्प कोसळ्ळो. हाका कारणीभूत कोण? पीडब्ल्यूडीन थंय सुपरविजन सारकें केलें ना. जवळ 2011 न्ही. हय, अशें कितें आसता. पुराय प्रोजेक्ट तो प्रायव्हेट न्ही ती. हय, ती प्रायव्हेट, पण सुपरविजन प्रायव्हेट बिल्डिंगो ज्यो आसता पळय ताचेर सुपरविजन करना पीडब्ल्यूडी. सरकार सुपरविजन नासता काय म्हणटा हांव. प्रायव्हेट सरकारी बिल्डिंगाचें सुपरविजन सरकार करता. पीडब्ल्यूडी सरकारी बिल्डिंगाचेच सुपरविजन. आता ही प्रायव्हेट बिल्डिंग बांदली म्हणटकीर प्रायव्हेट बिल्डिंगेक परमिशन घेवचें पडटा बांदकाम करता आसतना? ना, आमचे कडल्यान ते परमिशन घेना. पीडब्ल्यूडी कडल्यान घेवपाची गरज ना. आमचे कडल्यान परमिशन घेना. प्रायव्हेट बिल्डर जे बिल्डिंग बांदता ते पीडब्ल्यूडी कडल्यान परमिशन घेना. फक्त रस्त्याक जो आमचो अप्रोच रोड आसता, जो नॅशनल हायवे आसता आनी स्टेट हायवे आसता, ते रस्त्याक समज तांकां सायड बॅक सोडपाक जाय जाल्यार ते पीडब्ल्यूडीची एनओसी घेता ते सायड बॅक सोडपाक. हय, पण खंय तरी आतां अशें दिसना की येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जो एक पानांची सुकलेली पानां पडटा तसो कोसळून पडटा, हे जाल्या उपरांत तांचेर कांय तरी निर्बंध आसचो. सरकार आसा न्ही, टावन अँड कंट्री मिनिस्ट्री आसा तेजे फाटल्यान. आमचे ते सरकारान जे पळय तेंचे कडल्यान तांकां ज्यो परमिशनां बिल्डींग बांदपाक जाय तेंचें काम ते ह्यो बिल्डिंग्यो घट जावपाक जाय, हे बिल्डिंगेचें पायलिंग कितलें आसपाक जाय, हे बिल्डिंगेची बुन्याद कितली आसपाक जाय, हे बिल्डिंगेचें सॉयल टेस्टिंग करतले कितलो, ही बिल्डिंगेची फ्लोर कितले जातले, सगळे डेटा तेंचे कडेन आसपाक जाय. ते मिनिस्ट्री पळोवपाक जाय आनी पळयता.
आता PWD कडे आणि एक तुमचे कडेन आणि एक हे आसा खातें आसा शिपणावळ म्हणा किंवा उदका पुरवण खातें वॉटर रिसोर्सीस आणि उदक पिवपाचें उदक जे लोक हे करतात ते PWDs कडेन आहा तुमचे कडेन आणि अशें आमकां दिसता की एक वेळ शहरांत सुद्दां केन्ना केन्ना उदकाची शॉर्टेज जाता पण गांवांनी जेन्ना वचून पळयता तेन्ना गांवांनी लोक सामके मे म्हयन्यान 10 दिकांनी धांवता उदका खातीर इतके उदकाचे इतके स्त्रोत गोंयांत आसा इतके वजरे आसा इतक्यो न्हंयो आसा हे आसतनाय ही पाळी कित्याक येता लोकांची आता म्हणजे PWDचे हे एक PWD सिरियसली घेवंक जाय असो एक इश्यू आसा हय आता सेंट्रल गव्हर्नमेंटान एक आता स्कीम एक लॉन्च केल्ली आसा जल शक्ती अभियान प्रत्येक ग्रामीण भागात प्रत्येक घरात उदकाचो टॅप आसपा जाय टॅपूय असले म्हणून जायना उदक रेग्युलर सप्लाय आसपा जाय आणि हो आमचो गोंयाक आमचो इन्स्पेक्शन चालू आसा सद्याक आमचे कडेन डेटा येयल्लो आसा सगळ्या पंचायती कडल्यान आमी डेटा घेतलेलो आसा थोडे पंचायती उरलेले आसा मे बी नोव्हेंबर 1 तारीख म्हटल्यार आमी चडसो सगळ्या ग्रामीण भागाचा आढावो आमकां मेळटलो ते प्रमाणे आमी एक इस्टिमेट करून सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक धाडटले आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट मागीर दिसता हेका बेगींतल्या बेगीन हे स्किमीक मान्यताय दितली आणि जो फंड आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंट रिलीज जातलो त्या फंडान आमी हें काम करतले एक जालें दुसरें आमचे जे प्लांट आसा जे एक दाबोस आसा हे सायडीक आमच्या हे सायडीक दाबोस एक अस्नोडा एक आमगेले पेडण्या चिंबल पेडण्या चांदेल आणि आमगेले म्हैसाळ जावं अंजुना जो डॅम आसा जावं साळावले थंय जयकाचो प्रोजेक्ट आसा आनी एक प्रोजेक्ट आसा म्हणजे हे सगळे आसा हेंकां आमी हेंचे ऑब्जेक्शनूय करपाक थरयलां जे खोदूळ उदक कितें येता तेजेर आमी कन्सल्टंट नेमले आतां आमी नेमपाक आसा आनी तेजेर आमी सगळे म्हणजे हेजे ऑब्जेक्शन करतले जंय आतां पॉप्युलेशन जशें वाडलां तशें जी प्लांटाची कॅपॅसिटी नवीन प्लांट आमी घालपाचे जाता ओपाक सुद्दां आमी आनीक 27 MLDचो प्लांट एड केला दिवाळेचे पयलीं आमी तेजे लोकां खातीर उक्तावण करता म्हणजे हे लोकांक रेग्युलर सप्लाय जावचे अशें आमी नवीन प्लांट आनी ओपा बी तुम्ही म्हणजे सावथाक जालें नॉर्थाक तुमची कितें येवजण आसा नॉर्थाक सत्तरी जे भाग आसा हय सत्तरी आसा ते प्लांट आसा आमचे तेंचे ऑपरेशन करतले सत्तरी नांव बरें दाबोस प्लांट आसा सत्तरी मागीर तुगेले बिचोले आनी हेजे मदीं अस्नोडा थंय प्लांट आसा मागीर पेडण्या आसा आमगेले पेडण्या चांदेल ह्या सगळ्या प्लांटाचे अपग्रेडेशन करतले आणि जशें रिक्वायरमेंट लोकांचे आसा लोकांक आमी जशें उदक सप्लाय जावपाक जाय लोकांक जे आमचे गव्हर्नमेंटाचे नॉर्म्स आसा म्हणजे एक मनशाक 85 100 लिटर पर डे मेळपाक जाय ते नॉर्म्सा प्रमाणे आमी लोकांक उदक सप्लाय करपाचो आमचो फुडें प्रयत्न आसतलो आतां फाटीं एक कितें जालें तेजेर आमी परतो झरोवची परस आमी फुडें लोकांक 24 वरां म्हणना फुडें जातले 24 वरां जावपाक टायम जाय आमकां कितें आसता आमी जें कितें आसा तें ऑपरेशन करतले आनी लोकांक निवळ उदक आनी लोकांक एवरीडे जें लोकांक जाय उदक जी कुटुंबाक जितलें उदक जाय ते सफिशियंट उदक सप्लाय करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आतां म्हटलें न्ही की आमी करतले अशें सगळे जाण सांगतात आमी केलें अशें खूब जाण कमी सांगतात हांव जाल्यार अशें म्हणीन की तुमी सुद्दां आतां ह्या फुडें आमी करतले म्हणच्या परस आमी कितें केलां हें प्रत्येक फावटी जर तुमी सांगनाशात आमी हें केलें जाल्यार तुमी लोकां पर्यंत तुमचो रेको लोकां पर्यंत बरे भशेन पावतलो आतां एक तुमच्या मुखार एक तुमच्या लक्षान एक हाडून दिता चिखली पायपलायन उदकाची ती फुटल्यार तिका लागीं 1 वर्स जालें अजून त्या पायपलायनी कडेन कोणाचें लक्ष ना थंयसर सगळे लोक अशे कामगार आणि कोण अशे ह्या वर्गाचे लोक येवन त्या जंय पायपलायन लीक जाता थंयसर येवन न्हाता थंयसर कोण जाला आणि थंयसून ते परत उदक एकीकडे पायपलायनीन भितर शिरपतात आणि लोकांच्या पिवपाच्या उदकान साबणाचें उदक किंवा रेब्याचें उदक अशें पावता भितर हे गोष्टी करता जवळ 1 वर्स जालें हेचे कडेन कोणाचेच लक्ष अजूनय ना आत्ता पासून लक्ष ना अशी एक खबर आमकां मेळ्ळी म्हणून तुमच्या लक्षात बरें गेलें हांव लक्षांत चिखली हांव लक्षांत तुमी घातलां हांव रोखडेच तेजेर
इन्क्वायरी करता आणि जे कितें आसा तें तशीच हाणी रिपेअर करता. पर्वरी मतदारसंघातल्या बेती ह्या गांवांत सुद्धा पायप फुटला आणि त्या पायपांसून गटारान वज्र वता पायपांतल्यान जेन्ना जेन्ना उदक चालू आसता पळय तेन्ना वज्रांनी उदक वता थंय आणि ते थांबल्या उपरांत मागीर गटराचें उदक त्या पायपलायनीन चल्लें. हेका आनी कितलीशीच म्हाका दिसता म्हयने 5-6 म्हयने मायज जाले किंवा एक वर्सूय जाला आसूं थंयसरूय सांगून करून सुद्धा लोकांचें लक्ष थंय लोक आमी म्हणल्यार पीडब्ल्यूडी लक्ष दिना. हे पर्वरीन आणि एक चिखलीन ह्यो 2 गोष्टी तुमच्या लक्षात हाडल्या कित्याक तुमच्या लक्षात हाडल्या उपरांत तुमी त्यो अश्यो करून घेतले जाल्यार लोकांचें बरें काम जाता. आतां गोंयांत उदका पुरवण एक अडचण येता पळय ती अशें म्हणटात म्हणल्यार जे तंत्रज्ञ आसा आणि जे जाणकार आसा ते म्हणटात गोंयांत मायनिंग हो व्यवसाय आतां मायनिंग मातशें कमी जाला जरी असलें जाल्यार सुद्दां ओपन कास्ट मायनिंग गोंयांत चड जाता. ओपन कास्ट मायनिंग जाल्ल्या कारणान जमीन सगळे कडेन खणून खणून व्हडले व्हडले मायनी तयार जाता आणि पावस पडलो म्हणटकीच उदक सगळें त्या ओपन कास्ट मायनींनी भरता. पावसाचें उदक भरता इतकोच मुद्दो ना, जे जमीन उदक झिरपता पावसान तेंय उदक परत येवन त्याच फोंडकुलांनी भरता कित्याक ती व्हडली फोंडकुलां आसता सारकी मायनिंगाची ओपन कास्ट मायनिंगाची आणि ताका लागून जे झरे आसता ज्यो न्हंयो झरे आणि ज्यो बांयो आसता पळय तातूंतल्यान उदक कमी जाता असो एक म्हजो जाणकारांचो अशें एक मत आसा. हाचेर तुमी कितें विचार बी केन्ना केला तुमच्या खात्यान? आतां हांव ते मायनिंग बेल्लांतलोच हांव आनी आमी पळयता ते सामकें लागीं पळयता मायनिंग एक्सिबिशन आतां म्हणून बंद जाल्लें 2012 आता कमी जाला पण एक्सकेव्हेट केल्ले ज्यो मायनी आसा त्यो पुरोवंक ना कोणी पुरोना आनी आतां त्यो पुरोवपाचें ना. आतां ते उदक भरलेलें आसा तेंचें उदक काडून न्हंयक सोडपाचें त्या कारणान ओपाक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट तेंकां मार्च एप्रील मे जुनाक जेन्ना उदकाची कमतरता जाता तेन्ना तें उदक काडून न्हंयक सोडपाचें. प्रत्येक कडेन तशेंच करपाचें. जें उदक काडपाचें न्हंयक सोडपाचें जेन्ना कमतरता येता तेन्ना. आनी ही जी गजाल तुजी बरी एक्सिबिशन करून वॉटर तेंच्यो मायनी सकयल पावल्यो आनी ते वॉटर लेवला कडेन पावले आनी ते खळत रावले ते पंपिंग करून जाल्यार गांवच्यो सगळ्यो बांयो गांवचे न्हरे झऱ्यो सगळ्यो सुकता हे सगळें थंय चालू जाता तेंचे कडेन. आनी ते मागीर कितें करतात तें उदक पंपिंग करतात तें डस्टी उदक आसता ते मागीर खंय सुट्टात ते मागीर शेतांनी वता आनी खंय वता ते आसा ते प्रिकॉशन तांकां मायनिंग सेफ्टी वीक बी आसता तेंचे फाटल्यान मायन्स डिपार्टमेंट आसता तेणी ते लक्षांत घेवन तेंचेर आतां मायनी चालू जातल्यो त्यो मायनिंगाच्या अंडर चालू जातल्यो तेन्ना कंडिशन घालपाचें बाबा हे वॉटर लेवला पावतरी मायनीक बंद करप. वॉटर लेवला सकयल वाजी वचप ना ते उदक लागले सर भितर येता. आनी आतां ज्यो मायनी खडल्या त्यो आनी फिलींग करपाच्यो ना त्यो फिलींग करीत परत दुसरी माती खंयच्या हाडटले ती माती काडून गेली एक्सपोर्ट जाली जावं आमच्या डोमेस्टीक पर्पजाक यूज जाली. पण आतां तितून ती घालपाची ना. आतां ते जे उदक आसा ते जेन्ना जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रील मे हे दिसांनी खंय खंय कमतरता पडटा ते न्हंयक सोडले म्हणल्यार ऑटोमॅटीक ते खंय तरी प्लांटाक पावतले. आतां तुमकां आनी एक प्रश्न तुमचे कडेन हस्तकला तेवूय खातें आसा आमचे जे कलाकार आसा हस्तकला आर्टिझन्स जे आसा तांच्या खातीर तुमचे कितें स्किमो बी आसा? हय आसा. आमचे हँडीक्राफ्ट आनी टॅक्सटायल जे खातें आसा हस्तकला तेजे खातीर आमची खूब स्किमी आसा गोंयाक आनी आमी वावुरता. सद्या म्हाजो डायरेक्टर आनी स्टाफ आमी वावुरता. आमी कॉयर पासून कात्या पासून पांयपुसणी करपाक जावं दोरी करपाक जावं सूम करपाक आमी प्रत्येक ग्रामीण भागाक आमी ट्रेनिंग दिता. आमी कॅम्प घेता म्हयन्याचो हस्तकला म्हयन्याची ट्रेनिंग दिता आनी तेतूंतल्यान तांकां मार्केटूय उपलब्ध करून दिता. तें कितें आसता तेणी ह्या कात्या पासून जे मटेरियल तयार ह्या कात्या पासून जे कितें तयार करता ते तांकां मार्केट तेंच्या घरा कडेन हाडून दीत जाल्यार ते हॅप्पी लोक आनी तांकां इंट्रस्ट येता. आनी सद्या आमचें काम चालू आसा. हांव जेन्ना मिनिस्टर जाल्ले आमी ग्रामीण भागाक काम जशें जशें आमकां रिक्वायरमेंट येता महिला मंडळ इंट्रस्टेड जाय एका 20 महिला मंडळाचो ग्रूप जाय. 20 महिला मंडळां आमी फॉर्म भरून घेता. आमी रोखडो ताका एक ट्रेनिंगाक टिचर दिता. 1 म्हयन्याची ट्रेनिंग आसता. 1 म्हयन्यान तेणी मागीर तेंच्या घरा कडेन आमी जो कातो व्हरप पावयता. कॉटन बॅगूय सुद्दां आमी तयार करपाचें केलां. जवळ जवळ आमकां मुख्यमंत्र्यान 1 लाख बॅगांची ऑर्डर दिल्या गोंयाक सप्लाय करपाची. आमी 1 लाखाचें चालू आसा आमचें आतां त्यो कॉटन
बॅग ज्यो आसा आतां प्लास्टीक मुक्त करपाक जाय म्हणून आमी हें काम चालू केलां आनी कोणीय आमकां ऑर्डर दिली बॅग जाय जाल्यार आमी रोखडेच तांकां तयार आमचो रेट सुद्दां एक बॅगेक आमकां 30 रुपया खर्च येता आनी 30 रुपया आमी समज आतां खंय कोणाली समज एक पिशवेचेर एड घालपाक जाय तेणे आपल्याला एड सुद्दां दी जाल्यार आमी तो एड घालून दिता तर तेजी पब्लिसिटी जाली